there was one instance of a land grabbing case in Salvador, Mundo, and somebody was blaming the MLA for it. What do you have to say on that? पळय जे लँड ग्रॅबिंग आसा ते जेन्ना हांव ऑपोजिशनान आसा आय वॉज द फर्स्ट पर्सन टू टेक अप दीस केस. ऑल केसीस रिलेटेड टू लँड ग्रॅबिंग घेवप हे असेंब्लीच्या माध्यमांतल्यान आय वॉज द वन वॉयसिंग माय ओपिनियन. कित्याक पीपल वेल लुजींग द लँड एट द कॉस्ट ऑफ लँड ग्रॅबर्स. ताज्या मागीर सरकारान येतकर नोट मूव केल्या. मुख्यमंत्र्या कडेन फाटल्यान लागून SIT फॉर्म करपाक कारणीभूत हांवूच. SIT फॉर्म करून आज इन्व्हेस्टिगेट जावपाच्यो केसी आसा कित्याक पीपल आर लुजींग देयर लँड्स. आनी ह्या हातून कोण तरी एक त्याच पार्टीचे लोक ताकाच दलाल म्हणटात. ताजे आय डोंट थिंक आय नीड टू टॉक. मुख्यमंत्र्यान ऑलरेडी स्टेटमेंट दिल्लो आसा, सो इट इज नॉट करेक्ट फॉर मी टू टॉक मोर ऑन इट. बट आय वेलकम द स्टेप ऑफ वॉट द चीफ मिनिस्टर इज डन एज अ इनिशिएटिव्ह. एट द सेम टाइम SIT न्हय, I would say these cases need to go to CBI, ED, wherever, and ensure that all these cases are able to find the logical conclusion of booking the people who are into land grab. And if the joker has some information of something, then I think CM taka sagla SIT kade bus दी ते पॉलिटिसाइज करपाक 3250 काय कितें स्क्वेअर मिटर म्हणजे कितेंय जालें खंय जालें आमदार आनी कितेंय जालें खंयच्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीन वच बेनावली वच कितें जालें आमदार. अरे लोक, इट इज अ डेमोक्रेसी, पीपल आर अराउंड. इफ समबडी इज गिल्टी शूड बी टेकन टू द हिट. बट एट द सेम टाइम कितें काडलें उठले सुटले हें केलें. बट द प्रॉब्लम इज द पर्सन हू हॅज नो क्रेडिबिलिटी. आय वुडंट वांट टू टॉक एंड गो डाउन एट दॅट स्टेचर. बट इश्यू इज व्हेरी सिरियस एंड ऑन दीस इश्यू आय थिंक वी नीड टू suitably take action, not only with SIT, जाय पडले CBI and ED लावची पडटली to ensure that action is taken and all the land grabbers are booked and lands are restored back to the landowners.